मडगांव फेस्ताच्या फेरयेक घातिल्ल्या फर्निचराच्या दुकानाक सोमार मध्यान राती अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सोफा आणि हेर लाकडी वस्तू लासून गोबळ जाल्यो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। उजो कसो लागलो हाचें मात नेमकें कारण कळपाक शकलें ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे जवान आनंदू वेळीप हाणें दिल्या। कॉल येले ओल्ड मार्केट हांगा सगळे उजो लागला म्हणून फर्निचर शॉपाक आमी इमर्जन्सी टर्न आउट केले आणि आमी एक 5 मिनटांनी हांगा पावले आणि चयल्यार लोकांनी ते उजो ऑलरेडी बालयल्लो तरी आमी सगळे इन्स्पेक्शन केले सगळे जाल्यार उजो बी काय ना कॉस्ट एक्सपर्टली 4 लाख पडटलो आता सध्या उजो बी काय ना बंद करून गेला मरे हांव सगळे पॅक करून बंद करून गेला हांगाच्यान थिंगा पासून बंद केला हांव आतां हे सायडीच्यान ते सायडीक पासून बंद करून लायट बंद करून गेलो लास्ट आतां एक अर्दो मायज जालो 1 वर जापयलो कमी कमी ना म्हणल्यार एक 10 केशी सांगू शकता आम्ही थंय बसलेले थिंग मरे उजला पेटलं थिंगसून आम्ही धवून येले कितें जालें म्हण पयले ते उज लायलो आख्खो मागीर उदक हाडून आमगे उदकाची बोटां पळय ते भुरगे खेळटा ते थिंगसून आमी उदक हाडला आमी सारके सगळे भुरगे मेळून ते सगळे हे केला उदक घातलं हांगा कोण नाशिल्लो ना कोणूच ना मागीर हांव फोन मारलो तो पात्रो येयला पूण कसो लागलो कितें खबर ना